तिजो घोव येवपीसून येयलो. दोगांनी मेळोन तेंच्यांनी प्लॅन केलो क्लायडाक फोंडान घालपाक. क्लायडाक भितन उडयलो रेप केसीन. क्लायड फर्नांडीस ह्या भुरग्या वांगडा एक असो इन्सिडेंट जालो तो आयकॉन म्हाका व्हिडिओ करपाक मजबूर जालो हांव. ही व्हिडिओ हांव करता कित्याक तुमकां समेस्त गोंयकार भाव भयणांक अलर्ट करपा खातीर. क्लायडा वांगडा कितें जालें तें टायम वेस्ट करिनासतना फुडें वचून तुमकां सांगता. ओके. क्लायड फर्नांडीस बिलोंग टू अ व्हेरी रीच फॅमिली. जस्ट 23 years ओल्ड आनी नॉर्थ गोवान रावता तो. तेजे माय पाय व्हडलो बिझनस हँडल करता. खूब 4-5 तेंचे रेसॉर्ट आसा विथ प्रायवेट स्विमींग पूल, रेस्टॉरंट आसा, बायक आनी कार ते रेंटाक दिता, वेडिंगेक कार्स दिता, बायक्स दिता. अशें खूब तेजो बिझनस आसा. क्लायड आमचो सबस्क्रायबर सिन्स डे 1. ओके. आनी समेस्त गोंयान तो लोकांक मदतूय करता. ओके. थ्रू आउट मी म्हाजे कडल्यान तो लोकांक मदत करता आनी इज अ व्हेरी नायस बॉय. बट तेज्या वांगडा असो इन्सिडेंट जालो की तेजी लायफ टोटली चेंज जाली. तेका येता वयता लोक वायट नजरेन पळोवपाक लागले आनी हें तेका सोसूंक जायनासलें म्हणून तेणी घरांतल्यान भायर सरपाचें पासून सोडलें. आयज तुमकां हांव रियल लायफ इन्सिडेंट घेवन येयल्लो आसा क्लायड फर्नांडीसाचो. क्लायड फर्नांडीस जस्ट 23 years ओल्ड, जीम फ्रीक. जिमान इतलो एक्टीव तो की तेका जीम म्हणजे थोड्या जाणांक सोऱ्याचें एडिक्शन आसता तशें क्लायडाक जिमाचें एडिक्शन. आनी जसो तो डेली सांजचे 6 सुमार जिमान वयता तसो तो परत एकदा आयजूय म्हणजे त्या दिसा इन्सिडेंट जाला त्या दिसाय तेणी आपणाची मोटरसायकल स्टार्ट मारली आनी तो जिमाक वयपाक भायर सरलो. आनी जेन्ना तो जिमाक वचोन भायर सरलो तेजी वयता आसतना दुयेरान मातशी एका बायले कडेन धडक जाली. मातशी स्लायट. स्लो आसलो मातशी तेजी गाडी लागली. हो इन्सिडेंटाक जाल्लेले आसा 2 वर्सां. मातशी तेका धडक लागली अशी टाक करून. ओके. आनी ती बायल सकयल पडली. क्लायड व्हेरी गूड पर्सन. तेणी गाडी बेगीच्या बेगीन स्टँडार लायली. ते बायलेक उखल्लो. तेची पोटली बिटली कितें आसली ती उखल्ली आनी तेका बेगीच्या बेगीन नियरस्ट हॉस्पिटलान घेवन गेलो. तेका कांय डॅमेज जावंक नासलें, केदें लागोंक नासलें. जस्ट ते बायलेचो पांय हांगांतल्यान म्हणजे जांगें कडल्यान मातसो सकयल धोपरा कडेन मातसो ट्विस्ट कितें जाल्लो न्हू, तीर पावलेलो. सो तेणी तेका टायम वेस्ट करिनासतना नियरस्ट हॉस्पिटलान व्हेलें. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान तेका व्हेलो. तेजेर सगळे मेडिकल तेजे सगळे चॅकअप केले, तेजे एक्सरे काडले, तेजे मेडिसिन तेका सगळें हें तें करून क्लायडान तेका त्याच दिसा रातचो आपणाच्या घरा ड्रॉप केलो. आतां जी बायल क्लायडाच्या गाडये कडेन धडक जाल्ली म्हणजे गाडयेक लागलेली, एक्सिडेंट जाल्लो, ती क्लायडाचें हें घर आनी एक घर सोडून सायडीच्या घरान टॅनंट म्हणून रावताली. गोंयकार न्हू, भायली घाटीन. ओके. सो ती थंयसर रावताली आनी येता वयता सदींच क्लायडाक मेळटाली. जे क्लायड बाबा केसे हो म्हणजे बरे भशेन उलोवप वचप. कित्याक ती बायल खूद क्लायडागेर केन्नाय साफ सफायेचें काम करपाक येताली, क्लिनिनेस करपाक येताली. सो क्लायडान तेका हॉस्पिटलान व्हेलो, तेजें सगळें ट्रिटमेंट केलें आनी तेका बरे भशेन व्हरोन घरा कडेन पावयलो. ओके. आनी त्या जे बायल आसा तेका एक भुरगें 6 years ओल्ड भुरगें आसा, चेडूं आसा तेका. ते घाटी कोण आसा पळय, घाटीन आसा पळय ती तेका न्हू. 6-7 वर्साचें एक चेडूं आसा, चली आसा तेका. आनी बापूय बीन कोण ना. बापूय म्हणजे बापूय आसा पूण तो आपणाच्या गांवांक आसलो त्या टायमार. ओके. सो जालें कितें तुमकां सांगता. क्लायड जशें तुमकां सांगलां हांवें थ्रू आउट मी तो खूब लोकांची मदत करता, खूब जाणांक हेल्प करपाक तेका आवडटा. आमचो सबस्क्रायबर तो. तशेंच तेणी त्या बायलेकूय मदत केली. तेका पांय मोडला म्हणजे तेका कामाक वचोंक मेळचें ना. 1 म्हयन्याचो तिका पेमेंट ना जाल्यार ती भुरग्याकूय पळोवंक पावची ना, आपणाच्या रुमाचें भाडें दिवंक पावची ना. सारकें न्हू. सो त्या खातीर तो दुसऱ्या दिसा तिका जेवण घेवन गेलो. पांय मोडला म्हणून तेका वॉकर घेवन गेलो म्हणजे चलपा सारको वॉकर. ओके. आनी तेका थोडे पयशे दिले की तूं कामाक वचोंक पावची ना, थोडे रेस्ट कर, हे तुजे पयशे, हितून कितें भाडें आहा जाल्यार भर. सारकें. जाल्यार
क्लायडान ताका काडलो आनी नंबर दिलो, कितेंय तुका गरज आसा, बाय चान्स तुका मेडिकल, तुका खूब दुखता पांय बीन कित्याक, आपणाक फोन मार, आपण तुका रोखडीच गाडी धाडटा, हॉस्पिटलान व्हरोन हाडटा. हय बिंग अ गुड ह्युमन बिंग तेणी आपणाची सायड प्रूफ करून दाखयली. ओके, सो एक दीस जालें कितें, ते बायलेन आमच्या क्लायडाक फोन मारलो, बाबा मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे को हॉस्पिटल लेके जाओ. अशें दिसता की आपणाचो पांय वयरसून मोडला कसो आनी डॉक्टरांनी सामकें चॅकअप करूंक ना अशें आपणाक दिसता, कळ्ळें तुका. आनी तशें करून तो गाडी घेवन तिका घेवन हॉस्पिटलान गेलो न्हू. हय हॉस्पिटलान कितें आसा तें चॅकअप बिकअप करून तिका तो घरा घेवन घरा कडेन पावलो, गाडयेंतल्यान देंवयलो आनी तिका चलपाक जायना म्हणून तिणी मातसो तिका हात धरलेलो आनी चलोवन ताका आपणाच्या रुमान व्हरोन बसयलो. ओके, रुमान व्हरोन बसयलो आनी तो क्लायंट खूद तिच्या रुमान 2 मिनटां बसलो. तिका सांगलें अशें काम करूं नाका, चड वजन घाली जाल्यार ते पांयांक त्रास जातले, बेगीन रिकवर जा न्हू. हय ओके, आनी आमचे नेबर्स जे टिपिकल नेबर्स असता गोंयकार थोडे जाण, तेंची थोड्यांची आदत आसता न्हू, आवय तेंगेर क्लायड येयला मुगो, आवय पळय गो तेंगेर कोण येयला, आवय दादलो येयला मुगो, तेच्या चेडवाक व्हरोंक येयला, तेच्या बायलेक पळोवंक येयला. हे आमचे नेबरांचे सगळे थोड्या लोकांची मेंटॅलिटी, रॉंग मेंटॅलिटी. कळ्ळें न्हू तुमकां कितें म्हणूंक सोदता तें. आनी अशेंच चाचू पापू चाचू चालू जालें. म्हणजे लोकांचे उलोवप, तो क्लायंट येता, ते भायले कडेन येता, तो बाबडो येता, ताका केन्ना जेवण घेवन येता, बाबडो कितें मेडिसीन घेवन येता, आपूण बाबा तेजेर गाडी मारला, आपणाची चूक जाल्या आपूण पळोवंक जाय तसो तेजें थिंकींग सारकें न्हू. सारकें तेजी मामी क्लायडाची म्हणटा बाबा तेका तूं गाडी लायला, वच आनी तिका हेल्प कर. कळ्ळें न्हू तुमकां. सो ही जी बायल आसा तेका एक 6 वर्साचें चेडूं, 6-7 वर्साचें चेडूं आनी घोव तिचो 2 म्हयन्या खातीर गांवांक गेल्लो, उत्तर प्रदेश, UP. ओके, आनी 2 म्हयन्या उपरांत तिचो घोव रिटर्न येता, गोंयान रिटर्न येता आनी एक्सिडंट जाला म्हणून ती सांगता, तो भुरगो त्या घरांतलो व्हडलो बंगलो आहा पळय त्या घरांतलो भुरगो, तेणी गाडी मारली आपणाचेर आनी आपणाक अशें जालें, हॉस्पिटलान व्हरोन हाडलो. आनी घांटयांची संवय इतली वायट आसता जाणा गायज, तुमकां खरें सांगता, आयज काल खंयच्याच घांटयांक ती बरी म्हणून तुमच्या वांगडा बरी केन्ना उलयली न्हू, तांकां बरी समजमो नाका. म्हाज्या वांगडा पासून थोडे दीस पयलीं इन्सिडंट जाला, सांगता तुमकां. सो केन्नाच असल्या घांटयांक ट्रस्ट करूं नाका. तेंच्यांनी कितें केलें, तांकां कळ्ळें न्हू हो श्रीमंत भुरगो म्हणून, बरे पयशाकार, एका घालया फोंडान. हय कळ्ळें न्हू तुमकां. बायल जाली प्रेग्नंट, 2 म्हयन्या उपरांत घोव येयलो न्हू आनी ती प्रेग्नंट आसली. तेणी घोवाक सांगलें प्रेग्नंट आसा आपूण म्हणून, आनी तेंच्यांनी प्लॅन केलो क्लायडाक वचोवपाचो. सारकें न्हू. घोव आनी बायलेन मेळोन घोव planning आनी केलो. बायलेन दोगांयनी मेळोन प्लॅन केली. ती घाटीन जी आसली बायल, तिचो घोव UPसून येयलो, तेका दोगांयनी मेळोन तेंच्यांनी प्लॅन केलो क्लायडाक फोंडान घालपाचो. ओके, आनी बेश्टेच नाटक करूंक लागली रुमा भायर. घोवान अशें बायलेक बीन अशें मारूंक बीन लागलो बेश्टेच, तूं त्या क्लायंटा वांगडा न्हिदला म्हणून तूं प्रेग्नंट जाला, अशें लोकांक म्हणजे आयकोंक येता पळय तशें. आनी तशें करून तेंच्यांनी कंप्लेंट केली क्लायंटाचेर की तो येतालो हांगासर आपणा वांगडा अशें केलें आनी आपूण प्रेग्नंट जाली. आनी क्लायंटाचेर केस जाली न्हू. हय क्लायंटाक भितन उडयलो रेप केसीन. ओके, रेप केलो म्हणून. आनी सगळे वाड्या वयले जे लोक आसले, बाकीचे लोक, तुमकां खबर आसा न्हू, जेन्ना मनीस हांगा आसता आनी तो मेहनत करून हांगा पावता जाल्यार हांगासले लोक सदींच म्हणटा 2 नंबर केला हा तेंच्यांनी, कोणाक तरी फोंडान घालून वयर सरला तो, मेहनत केन्ना पळयना. तशेंच क्लायंटाच्या फॅमिली वांगडा जालें. क्लायंटाची फॅमिली न्हू बॉर्न रीच ना, मेहनत केला, हार्डवर्क केला. आनी तशेंच तेंचे नेबर बाकीचे लोक आसा पळय ते जळटाले. सगळ्यांनी उलोवपाक चालू केलें, हय हय आपूण पळयताले क्लायंट वयतालो ताका बरो असो घट धरून बीन ताका रुमान घेवन वयतालो, 2-2 वरां तेज्या रुमान बसतालो, अशें सगळें उलोवन तेजेर नाका जाल्ली केस जाली 2 वर्सां पयलीं. सारकें मगो. सारकें 2 वर्सां तेच्या पयलीं तेजेर केस जाली आनी ताका भितन उडयलो.
जेलीन उडयलो भितर. ओके. आनी तेजेर कितें 8 दिसाची काय 7 दिसाची कितें तरी हे कितें म्हणटा ते लॉकअप कस्टडी घेतली. तेज्या उपरांत तेका कोलवाये जेलीन उडयलो क्लायडाक. व्हेरी इनोसंट भुरगो, व्हेरी इनोसंट. तेका भितर उडयलो आनी आमची तुमकां खबर आसा न्हू जे सिस्टम चलता. पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन जाता, पयलीं मनशाक अरेस्ट करता, तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जाता आनी तेजे फुडें उपरांत त्या मनशाक बेल जाता इन्व्हेस्टिगेशन करून, चार्जशीट करून बिरून. तितल्या म्हणसर टायम जाता. तुमकां खबर आसा कशें चलता तें. एका धडक्यान, एका दिसान, एका म्हयन्यान वस्तू प्रॉपर वर्क जायना. ओके. आनी तशेंच क्लायडाक भितर उडयलो. तिचे मेडिकल केले आनी कितें कितें आसा तो प्रोसिजर केलो. ओके. आनी सगळे लोक त्या वाड्या वयले एकठांय जाले. हय आमी पयला. ते घाटयाक साथ दिवंक लागले. ते घाटणीक आनी तेजे घोवाक दोगांयकूय साथ दिवंक लागली. हय हांवें पयला तुवें गोंयान नासलो तेन्ना तुजे बायलेक घेवन तो वयतालो, 4 व्हिलरीन घेवन भोंवतालो. अशें करून लोकांनी जे नेबर आसा तेंच्यांनी तेजी वाट लायली. टोटली वाट लायली. 6 म्हयने जाले. क्लायड जेलीनूच आसा. बाबडो सारको इमोशनली, फिजिकली टोटली ब्रोक डावन. पयशाकार बापूय आसोन, आवय बापूय पयशाकार आसोन पासून कांय करूंक पावलो ना. आयज काल तुमकां खबर आसा न्हू, लोक म्हणटा पैसा उडाया, बाहर निकल गया. तशें आसना गायज न्हू. तशें सगळ्याच जाग्यार तशें आसना. आनी क्लायडाच्या बापायन आनी मामीन बरो एडवोकेट केलो, सगळें केलें. बट तुमकां खबर आहा न्हू, सिस्टम वर्क जावपाक टायम लागता, प्रोसिजर जावपाक टायम लागता. इनोसेंट हे जाल्लेलेच आसा पण प्रोसिजराक टायम लागता. 6 म्हयन्या उपरांत क्लायडाची फायनली बेल जाता. आनी जी तेजी चार्जशीट आसा तेजेर कांयच ना. जी तेजे बाकीचे जे मेडिकल हे रिपोर्ट्स येयल्या तेतून पासून क्लायडाचे कांयच सिम्टम्स दाखयना, कांयच ना. नॉर्मल. इट्स टोटल अ फेक केस. टोटली अ फेक केस. बट जे नांव घाण जालें लायफान, जे नांव घाण जालें तितून त्या भुरग्याची ऑलमोस्ट लायफ पिड्यार जाली. आतां तो वाड्यार येतलो जाल्यार तेका लोक टेरसी वयल्यान पळयतले, बॅल्कनी वयल्यान पळयतले. वो तोच न्हू रेपिस्ट, वो तोच न्हू त्या घाटयाक घेवन, घाटीन आहा ती बायल तेका घेवन गाडयेन भोंवतालो तो, तेजे रेप केलो, ते बायलेक प्रेग्नंट केलो, अशेंच उलयतले लोक. हे सिस्टम जेन्ना 6 म्हयन्या उपरांत जेन्ना क्लायड घरा येयलो तेज्या वांगडा हे सगळें जावंक लागलें. नेबर तेका वायट नजरेन पळोवंक लागले. कॉलेजीन तेका भुरगे चेडवां जी तेका खूब बरी करताली, बरो भुरगो तो क्लायड म्हणून, आयज तेका पळयना जाली, तेजे कडेन कोण उलयना जालो. टिचरी बीन तेजे कडेन मिसबिहेव करूंक लागले. कितें तूं भुरगो, तुवें आमच्या कॉलेजीची नांव घाण केलें. वी थॉट दॅट यू आर अ गूड पर्सन आनी तुवें लायफ पिड्यार केली तुजी. कितें रे तूं नाकाल्लो नालायक भुरगो. तेजेर बाबड्याचेर कांय ना, सगळें नॉर्मल. आनी 2 वर्सां उपरांत 4 दीस पयलीं, 4 म्हयने पयलीं तेजी केस काबार जाली. तो भितरल्यान सुटलो. ओके. बट जेन्ना अशी घटना घडटा गायज, खरें तुमकां सांगता, जेन्ना मनशाक पुलीस असो धरून व्हरता आनी त्या मनशाक कितें जालें तें लोक केन्ना विचारिना. कितें केलां पळय तें लोक सदींच उगडास दवरता. हांव तुमकां खरें सांगता गायज, तुमकां ह्या स्टोरीन आयच्या व्हिडिओन 2 व्हिडिओ घालता, 2 रियल लायफ स्टोरी तुमकां सांगता. तितून म्हाजें तुमकां सांगता, म्हाज्याय वांगडा कितें जालें तें. इन इयर 2016 म्हाज्या वांगडा एक असो इन्सिडेंट जालो, सिमिलर टू क्लायड बट लिटल बीट डिफरंट. इन इयर 2016 आमच्या वाड्यार एक गेमर झोन म्हणून एक शॉप आसली, गेम झोन. ओके. आनी थंयसर न्हू आमी सदींच वचप, गेमी खेळप, 20 रुपया दिवप, एक वर बसप.